महिन्यात आमी आसां ह्या संदर्भार अद्वेंताच्या ह्या दुसऱ्या आयताराच्या देवस्तुतेक ह्या मिसाक आमी हांगासर आयल्या वचता. म्हयन्याचो पयलो आयतार आज आमी आचरण करच्या वखदा सुम्याची कृपा सुम्याची बेसांवां ह्या म्हयन्याचेर आम्हा हर एकल्यांचेर आमी करच्या हर एक कामाचेर वावराचेर हर एका कार्यांचेर देवान येवन दिता म्हणून विशेश करून मागया. सुम्याक आराधन करूंक आयतीन जाता आसतना आराधनाचें गीत आमी गावया. दिमेर पडून सुम्याक स्वागत करया. जेसू बोऱ्या गोळ्या जेसू स्वादिक मोगा सर्गे ताम तू देवळो सोदून म्हाका आयलो सुखोन गेली तुझे थंय व्हड म्हाका पयसो रूंक सोडनाका जेजू स्वादीक मोगा सांडलो हांवें तुका कोंडा वाट धरली पिसाय उडाधली पाठी म्हाका पळय गोंयांत तुझ्या लिपोय नाडून पविरता दोवर सदा काळजा पाठी म्हाका पळय खंयान तुझ्या लिपोय नाडून पविरता दोवर सदा काळजा जेजू सुंदरा बोधुलो भकरा सूर्या प्रजुळी मोवा रसट रुची बक्षी सोखी समेस करतो म्हाका कृपे जातस हे पॉइंट काबा सासना सुधी सुर्ग बक्षी सुखी समेस बक्षी सुखी सोमेस करतो म्हाका कृपे जातस हे पॉइंट काबा
sasna sukhi sirga hallelujah Isve hallelujah Jesu aradan hallelujah hallelujah सगळे आतोबान hallelujah 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 Ergan tuka sumian Jesu Oglap tuka sumian Jesu Aradan tuka sumian Jesu Vandan tuka sumian Jesu Aradan tuka sumian Jesu Yesuve vandane Yesuve aradane Yesuve stotra Ergan Jesu Oglap Jesu Aradan Jesu Yesuve vandane Yesuve vandane Yesuve vandane Ergan Jesu Oglap Jesu Aradan Jesu मगल बाबडीनो आमचो स्वामी आमच्या मध्ये आसा फाटल्या म्हयन्यांत आमकां राखून व्हेल्लो स्वामी फाटल्या म्हयन्यांत आमकां सदांच बेसवांनी भरलेलो स्वामी आमच्या मध्ये आसा ह्या स्वाम्याक आमी अर्गां दिवंक आयल्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत विशेश करून सर संत भक्तां खातीर देवा दिन वासून संत भक्तांची मजत मागूंक फावो केल्ल्या आमच्या देवाक आमच्या स्वाम्याक आमी अर्गां दिवंक आयल्या तशेंच विशेश करून आमच्या सर मलगड्यांचो उडास करून देवा दिन जाल्ल्या सर्व पवित्राच्या आत्म्या खातीर मागून तांची बेसांवां जोडूंक फावो केल्ल्या त्या आमच्या स्वाम्याक आमी अर्गां दिवंक आयल्या आमच्या जिवितांत ताणें मेटांनी राखून सांबाळ्ळां मेटांनी ताणें आमकां आदार दिला बरी भलायकी दिल्या जायते अवकाश आसले जायते संदर्भ आसले आमकां अवघड जावचें आमकां नांव जावचें आमकां पिडा येवची आमकां विविध रितीचे कश्टाकांत येवचें स्वाम्यान आमकां निवारलां स्वाम्यान आमकां सांबाळ्ळां दिसपडतो ग्रास फाटल्या म्हयन्यांत आमकां फोव केला दिसपडतें काम करून त्राण बळ दिलां दिसपडतें शिकोवंक जाणवाय दिल्या इस्कला वचूंक बळ करपा फोव केल्या जायतें बरेंपण केल्लें आमच्या स्वाम्याक काळजांत तावन आमी अर्गां दिवंक जाय अर्गां तुका स्वाम्यान जेजू अर्गां तुका स्वाम्यान जेजू ओगळाप तुका स्वाम्यान जेजू आराधन तुका स्वाम्यान जेजू वंदन तुका स्वाम्यान जेजू आराधन तुका स्वाम्यान जेजू वंदन तुका स्वाम्यान जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू ओगळाप जेजू अर्गां जेजू ओगळाप जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 बसया आमच्या स्वाम्यान फाटल्या म्हयन्यान केल्ले सर बरेपणाक वर्सून गावया चिंतूंक ना देखूंक ना इदोळावें बगूंक ना असलो अपरिमीत मोग म्हणलें गीत आमी गावया चिंतूंक ना देखूंक ना इदोळावें बगूंक ना असलो अपरिमीत मोग सगळीं सांगाता चिंतूंक ना देखूंक ना इदोळावें बगूंक ना असलो अपरिमीत मोग जेजूचो अपरिमीत मोग जेजूचो अपरिमीत मोग तळ नासलो गड नासलो उंचाय मेळनासलो जेजूचो अपरिमीत मोग चिंतूंक ना देखूंक ना इदोळावें बगूंक ना असली दया माया असली दया माया चिंतूंक ना देखूंक ना इदोळावें बगूंक ना असली दया माया जेजूची दया माया जेजूची दया माया
तड नासली गड नासली उंसा एक मेळ नासली जेजूची दया माया चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळावे भोगूंक ना असले समाधान चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळावे भोगूंक ना असले समाधान जेजूचे समाधान जेजूचे समाधान तळ नासले गड नासले उंसा एक मेळ नासले जेजूचे समाधान दिन चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळावे भोगूंक ना असली सुटका सोडवण असली सुटका सोडवण सगळी चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळावे भोगूंक ना असली सुटका सोडवण जेजूची सुटका सोडवण जेजूची सुटका सोडवण जेजूची सुटका सोडवण तळ नासली गड नासली उंसा एक मेळ नासली जेजूची सुटका सोडवण हालेलुया 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 उला मारा स्नेह उला मारा कल जातो समय हर गादिया तने गेले सर बरेपणा गदी पटला महिना त्याला दाखवून वेला बेसमानी भरला आधार दिला कृपा दिला संग दिला बळ दिला भलायकी दिला दिसपडतो ग्रास पावा केला मेटा मेटा रे राखून सांभाळला तने गेले सर बरेपणा निरंतर कल जातो हर गादिया हर गांचे जो गलब जे जोरा दांचे जो हालेलुया 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 शेदल बल बलंदलललया हाला 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 ईसवी ईसवी जेजो जेजो जीसस जीसस हालेलुया 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 Ergan tuka sumian Jesu, oglap tuka sumian Jesu, aradan tuka sumian Jesu. Igdi bor sumia punya aja moga coba beli no igdi bor sumia punya. Saya tahu kasar selai sumia lagi yang uncak, di antar misal yang uncak, sumia cuma terai ku uncak, retire ke uncak, novena ke uncak. Saya tahu kasar solo, disportnya magne kerjak, sumia sengi tu doa kursus uncak. Saya tahu kasar solo, pun dari itu bodi, kami tu gol songna. Itu sesuatu yang Jesu menda. तुमची जिनी परिवर्तन करीजे पश्चात्तापावजे पश्चात्तापू पत्काची दूख धरणार तुम्ही जर तर परिवर्तन जाता जाल्यार सर्गेच्या राजान सर संतोष आसा आमी जायते पोटी कुमसार जाता जावच्याक मात दर्यापान कुमसार सांगला देखो कुमसार जाता निरायकी कितली आमी पत्काची दूख धरता कितलें परिवर्तन जाता म्हणलें सत आज आमी समजूंक जाय देखून एक बोर दोळे दांबिया फाटल्या म्हयन्यांत नोव्हेंबरान म्हयन्यांत कोणाचें मन आमी दुखयल्यान जाल्यार गोवाचें बायलेचें भुरग्यांचें आवयचें बापायचें भावाचें भयणीचें ताचें हाचें कोणाचें मन दुखयलां जाल्यार तुमच्या अर्द्याचेर दवरा आनी बक्षाणें मागा सुमे लागचें बक्षाणें मागा तुमी गेल्ल्या पातक्यांची तुमी गेल्ल्या अपराधाची माफी मागा काकुळदार सुमी बक्षूं सोद सुमी बक्षाणें सोद दातार आमचे मदें आसा तो बक्षयता तो म्हणटा हांव आयलां पातक्यांक बाबा केवंतांक न्ही आमी सर पातकी उड्यापणान बरलेले मनीस मासा रक्ताच्या अपेक्षा प्रमाणे जियेतले मनीस आमी सुकोन पडटा पूण तितच चुकेंत आमी रावचें न्ही परिवर्तन जावची गरज आसा म्हणलें सत जेजू आमकां दिता त्या दिकेन आमच्या पातकांची दूख धरया आमी गेल्या पातकाची दूख धरया जर तर सुमयाचें मन आमी दुखयलां दिसपट्टें मागणें दिसपट्टें सुमयाचें उतर आयकुचें वा सुमया सगळी वेळ करसूं सो सुमयाक मान गौरव दिवं सो सुमयाचे नांवाची स्तुती करची सुमयाचें पवित्रपण सांबाळचें संगतेंत आमी सुकल्या जाल्यार सुमया लागचें बक्षाणें मागया अर्द्या हात दवरून भक्तीन आमी बक्षाणें मागया काकोळत मोची कर सुमिया काकोळत मोची कर सुमिया काकोळत मोची कर सुमिया सगळी सांगाता काकोळत मोची कर सुमिया सगळी काकोळत मोची कर सुमिया काकोळत मोची कर सुमिया उडास करी आमी गडी बरदोळे दांपी आमच्या अर्द्याच्या दवरया उडास करया कोणाचें मन आमी दुखयलां जाल्यार कुटुंबाची येतना राग आयला थोडे पटी सुसणेकाय सुकल्या थोडे पटी गाडी दिल्या शिराप दिला आमच्या
आमच्या पत्नीक भुरग्यांक तशेंच वडिलांक आवय बापायक भाव भयणीक आनी तेणे शेजारा इश्ट मित्रांक आमी दुखयलां आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी उडास काडया बक्षणे मागया नव्या म्हयन्याक आमी तेंकता आसतना फाटल्या म्हयन्याची खंयचींत पातकां खंयचेंत उणेपण आमी घेवन वयचे नाका सुमी लागचें बक्षणे मागया आमी बक्षणे मागया काकुळत मागया काकुळत मोची कर सुमिया काकुळत मोची कर सोमिया काकुळत मोची कर सुमिया सगळी काकुळत मोची कर सुमिया काकुळत मोची कर सोमिया काकुळत मोची कर सुमिया आमी थोडे दप्या आमच्या आदर्द्याच्या दवरया फाटल्या म्हयन्या फाटी जायत काम करूंक आमकां अवकाश आशिल्लो जायती आमची तालेंतां दाखोवंक आमकां अवकाश आशिल्लो आमची उर्बा आमची तालेंतां आमची शाती समती दाखोवचो आनी दिसपडतो ग्रास आनी सर रितीन जोडचो आनी जबाबदारेंच्यो अवकाश आशिल्लो गुडुलेच्या सड खर्च आमी केल्लो आसा जावं पुरो वा आमी कांय तरी आळसाय करून आनी कितें दिसपडतो ग्रास सोडूंक फाटी सरलेले आसां आमची कामां करून सुकलेले आसां कितें करूंक जाय जाल्लें तें करिनासतना फाटल्या म्हयन्यांत रावुल्लें आसां उडास काडया आमी सुमी लागचें बक्षणें मागया शिकोवंक आसलें शिकोवंक ना जायतो वेळ पाड केला काम करूंक आसलें करूंक ना बेश्टेंच हेणें तेणें खबर उलोवन हेणें तेणें गांव भोंवून आमी आमचो वेळ पाड केल्लो आसा हेणें तेणें खबर उलोवन आमी वेळ पाड केल्लो आसा जायते फावटी काम करूंक जाय जाल्लें करिनासतना आमी थोडे फावटी हेरांक बेजाराय दिल्ली आसा अशीं केल्ल्या पातकांची दूख धरया बक्षणें मागया नव्या म्हयन्या फुडें सरता आसतना फाटल्या म्हयन्याची सगळी पातकांची कथा दोन वचून दित म्हूण आमी मागया काकुळत मोची कर सुमिया काकुळत मोची कर सोमिया काकुळत मोची कर सुमिया सगळी सांगता काकुळत मोची कर सुमिया आनी तूं म्हजी काकुळत कर सुमिया काकुळत मोची कर सोमिया काकुळत मोची कर सुमिया सुमी म्हणटा ये तुमी कसते तेल्यान आनी वजन वयतल्यान हांव तुमकां विशीव दितां येया तुमी आनी एका म्हयन्याक नव्या म्हयन्याक डिसेंबर म्हयनो हो म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो हो डिसेंबर म्हयनो हो आमकां संभ्रम असो म्हयनो जेजूच्या जल्माच्या परबेचो म्हयनो हो एक संभ्रम असो म्हयनो ह्या म्हयन्यांत जेजूची परब आमी आचरण करता दबाजीक जल्माची परब जायतीं खारी आसा जायतीं सोबणां आसात जायतो संभ्रम आसा नवें वर्स आचरण करता ह्या पुंटाळ्याचें फेस्त आमी आचरण करता जायतीं कार्यां अशें आसतना ह्या संदर्भार सुम्याची कृपा मागया सुम्याची जाणवाय मागया सुम्याचो आशिर्वाद मागया जर तर सुम्याची जाणवाय सुम्याची बूद सुम्याची गिन्यान आनी सुम्याची दादोसकाय आमच्या जिवितांत आमकां ना जाल्यार आमी कितेंय करूं आमकां तें संतोश हाडिना समाधान दिना देखून मुखल्या म्हयन्यांत आमी करचीं कामां सुम्याच्या मनाक आनी मैमेक जाल्लीं जावंक आमचें समर्पण करया तुमचे हात उस्क्यार दवरा अशें उशोवन दवरा नीट बसा तुमची सगळें समर्पण करा ह्या वखदार समर्पण करा साध्य जालीं सगळीं दोळे धांपा ह्या वखदार दोळे धांपा आनी दोळे धांपून थोड्यो घडयो 2-3 मिनटां समर्पण करा तुमचे सगळे माथ्याच्या केसांतल्यान पांयाच्या नक्षे पर्यंत ती सगळी कूड तुमची सुम्या दिया सुम्या समर्पिया तुमच्या कुडींत दूख आसा तुमच्या कुडींत पिडा आसा तुमकां जाणा तुमी जाणांत सुमी जाणा सुम्या समर्पिया सुमी आपडून दी तेंसर आनी गुण करून दी सुम्या म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो म्हणल्यार त्या विश्वासान सुम्याक तुमची कूड समर्पिया कुडींतली सगळी पिडा शिडा तुमची कुडींतली सगळी दूख तुमचे वळवळे सुम्या मुखार समर्पिया तुमच्या घरांत आसा जावं पुरो तुमच्या कुटुंबांत पिडेस आसा जावं पुरो तांकां ह्या वखदार सुम्याच्या पांयांतळ समर्पिया तुमची मत सुम्याक समर्पिया मतीक नासमाधान आसा जावं पुरो टेन्शन आसा जावं पुरो डिप्रेशन आसा जावं पुरो रातीची न्हीद पडना जावं पुरो वा मत इरार जाता कितें जाता थोडे फावटी देदस्पद जाता जावं पुरो सुम्याच्या पांयांतळ समर्पिया सुम्या तुजें समाधान म्हज्या मतींत घाल तुजें समाधान म्हज्या कुडींत घाल तूं दिता समाधान
संसार दिवं सगना हे समाधानाची जिवची कृपा म्हाका फोव कर म्हूण मागा खंडी सुमेचें समाधान तुमचें तें राज जातलें तुमची भुरगींपणां आसा तुमचें कुटुंब आसा सुम्या मुखार समर्पिया तुमचें घर सगळें कुडां आसा हाडा तुमची घरचीं कुडां तुमचे अल्तारीचें कूड तुमी रावचें कूड जेवचें कूड रांदचें कूड सगळें सुम्या मुखार दवरा आनी त्या कुडांत त्या तुमच्या घरांत भायर भितर येतना तुमची मेटां सांबाळीशें सुम्या लागीं मागा तुमच्या भुरग्यांबळांक आदार मागा कृपा मागा तुमच्या भुरग्यांबळां जाणवाय मागा गिन्यान मागा बरी भलायकी मागा उतर प्रायेचें आसा जाल्यार तांकां बरी भलायकी मागा मागा सुम्या लागीं मागा सुम्या समर्पण दिया सगळ्यांक तुमच्या सगळें कुटुंबां जिवीत तुमी करचो वावर आसा तुमी करची कृषी आसा तुमी करचो वावंट आसा तुमी करचे तुमचो जागो आसा तुमची माड कितें आसा फुलां झाडां आसात सुम्या समर्पिया सगळें तुमी कमी ऑफिसां वयतात तुमी इस्कॉलाक वयतात तुमी कामाक वयतात बिजनस चलयतात सगळें सुम्या मुखार समर्पिया दिसपट्टो ग्रास फवती बरी मेळोवंक आदार मागा स्वताच्या नितीच्या मोगाच्या सेवे मुखांतरे तो ग्रास सोडूंक कृपा मागा जाणवाय मागा परगांवांत आसात आमची भाव भयणी तांचे बसत मागा तांच्या कामान भद्रती मागा तांच्या कामान भलायकी मागा तांच्या कामान ददस्काय मागा तांच्या कामान शांती समाधान मागा तांचे संरक्षण मागा सगळ्या परगांवांत असलेल्या भाव भयणी खातीर मागी शिंगतस काम नासतना कश्ट दिल्या भाव भयणी खातीर मागया तांकां दिसपट्टो ग्रास जोडच्या बरें फवत काम मेळच्या खातीर मागया तशेंच बरी सैरीक नासतना कश्ट दिल्या सर्व युवा जाणां खातीर मागया तांकां बरी सैरीक फौज जायशें मागया तांची जिवीत लग्न जिवीत बेगीनच तांणी जिवोवच्या बरी जिणी संगती मेळचे बसून मागया भुरग्याचे देण्या नासतना कश्ट दिल्या काजरी जोड्यां खातीर मागया तांगे भुरग्याचे देणे फौज जावं दी बेसांव आशिर्वाद लाभून दी कुटुंबाचो संतोष भुरग्याचे देण्या मुखांतर दोट्टो जावं दी म्हूण मागया आमी विशेष करून विविध रितीच्या कश्ट नासता वळख जाल्ल्या बसोत आमी मागया पवित्र सभे बसोत मागया पवित्र सभे बसोत पाप सेवा बसोत आमच्या विस्पा बसोत याजकां बसोत धर्मिकां बसोत लायक भवरत्यां बसोत आमी मागया तशेंच आमच्या सरकारा बसोत केंद्र सरकार बसोत राज्य सरकारा बसोत सर्व सरकार सदतेल्या सर्व अधिकाऱ्यां बसोत आनी राजकीय फुडाऱ्यां बसोत धर्मीक मुखेल्यां बसोत आमी मागया स्वामी जेजू ख्रिस्त हर एकल्यांक बेसांवांनी भरून दी समृद्धी शांती संतोष समाधान ह्या म्हयन्यांत निरंतर वळाशी करून दी म्हूण मागया सगळें आमचें समर्पण करया समर्पण करून समर्पण हातू बारून सांगता सर्व साव दिता सगळीं सर्व साव दिता सगळो म्हाका सोडवण दारा हांव समर्पीत परतून आमचे सगळे समर्पण करना सांगता सर्व साव दिता इसवी सर्व साव दिता जेसो सगळो म्हाका सोडवण दारा हांव समर्पीत उबी रावया सगळीं आमी उबी रावया हांगासर माध्यम मुखांतर आयच्या दिसा हें आराधन करतात सुमेची कृपा मागतात सुमेची बेसांव मागतात आनी तांकां सगळ्यांक सुमेची शांती समाधान भलायकी फोव जायशें मागया समाज जायशें मागया माध्यम मुखांतर हांगासर हें आराधन करून आपलें समर्पण करतात त्या सगळ्या भाव भयणी खातीर जायती पिडेस्तां तुळणार आसून जायती पिडेस्तां आस्पत्रेंत आसून जायती पिडां पळयणारी जायते जाणां पळयणारी आसून जायते जाणां कामाच्या थळार आसून जायती जाणां विविध बनपासाक आसून हांगासर माध्यम मुखांतर आराधन करतात पिसाचें बलिदान भेटयतात तांकां स्वामी जेजू क्रिस्त आपडून दी तांकां स्वामी जेजू क्रिस्त आपडून दी गुण करून दी आनी दैवीक सगळ्या तांचेर वळोवन दी तांची सगळी पिडा शिडा तांचे कश्ट कंत बेजाराय सगळी संपूर्ण रितीन गुण करून दी म्हण आसल्या सर्व ह्या भक्तिकां खातीर हांगासर माध्यम मुखांतर हे आराधन करतात पिसाचें बलिदान भेटयतात सगळ्या भक्तिकां खातीर आमी समर्पण करून मागया सर्व साव दीत हात बऱ्या सगळीं सर्व साव दिता सगळो म्हाका सोडवण दारा हांव समर्पिता हालेलुया येशुवे हालेलुया सगळीं हालेलुया 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 ओळा ताड्या
हालेलुया हालेलुया उला मारा काळजांत उला मारा तुमचे सगळे सक्तेन उला मारा तुमचे सगळे सक्तेन तुमच्या मनात तुमच्या काळजान सोम्या उला मारा तुमच्या सगळे समर्पण करा या डिसेंबर महिन्यात तुमका समृद्धी शांती समाधान निष्पटतो ग्रास सर वाईट आणले विघ्नांते अनवारांते राखून देऊन मागा जेजो सोम्या हे सगळे भक्तिका हे सगळे प्रोजेक्ट या सगळे भावात तुझ्या पायातळे समर्पित पटल्या महिन्या कधी तुका आम्ही अर्घ देतो नव महिना हो केल्यापासून तुका आम्ही दिन वाचता या 9 डिसेंबर महिन्यात तुझी परब आम्ही संभ्रमतना तुझी जन्माची परब आम्ही संभ्रमतना सगळे संसारात शांती समाधान संतोष राज जाऊ दे सगळे संसारात तुझं मग प्रसार होऊ दे सेवेच्या सगळे करण्या मुखांतर सगळे आम्ही भाऊ बहिणीमुळे समजून एकामेकाचं मग करू आणि तुझे खरे पटलावदार कृपा हो कर आमच्या जीवितात अनकर खान उडाय आमच्या जीवितात उजवाड फंकाय उजवाडाची भुरगी आमका कर सम्या या महिन्यात उजवाडाची भुरगी आमका कर तुझ्या बेसवानीवर पत्की जीवित पाठ कर बरं जीवित कृपा हो कर या सगळे भक्ती कर तुझ्या बेसवानीवर तुझी गुणकरची देवी सगळं त्यांच्या शिराशिने वळे तुझ्या पवित्र रक्तांत तुम्ही कर तुझ्या नवांत का परिकर सम्या तुझ्या नवांत का आशीर्वाद आणि घरच्या बाबुराचे आणि घरच्या कष्टाचे वावटीचे तुझ्या बेसवांकर तुझ्या बेसवानीवर सर वाईट शक्ती तर वड्या शक्ती तर देव सर नटळ नेतो वाट बत राहतो पिदिसपणा दिवार सम्या आपण छेसू सगळी बरी जाता टच 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 हील 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 हालेलुया 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 सम्याची मिसाव घेऊन चाक निबिगलिया गवियं गीत येदेवडा सक्रमेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपा बोधला नव्यो रीती आदार्या सुलवून वेच्या हस्कत विश्व्या भवताचे बोळ दिव्या जसे बापा तसे पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यात दर्शिता तुका दोघांच्या स्पिरितान समसमीना वाढता आमेन प्रार्थूया ये देवा या विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टां सुगुडास तू आमकां सोडलाय तुझे सोडवणे सबळ सदांच आमचे देंबोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तारा मान करून दे आमकां फोव कर फाटल्या नोव्हेंबर महिन्यापासून तुका आमी दिन वाचतना या महिन्यांत डिसेंबर महिन्यापासून ती तुका आमी अर्गां दिता या महिन्यात तुझ्या जन्माची परब आचरण करच्या वक्ता तुझं मोग तुझे शांती समाधान तुझी समृद्धी आमच्या काळजामन आमच्या घरान आमच्या सगळ्या समाजान प्रसारून दी या मुखांतर मोगाच्या आणि सेवेच्या करण्याद्वारे तुझी खरी भुरगीं जावन परजळोवंक उजवाडाची भुरगीं जावंक आमकां फोव कर तुझे सुबाम देण्याने भरून आशीर्वादित कर म्हण आमी मागता जोची आहे त्याने राजवड चलयताय ससनाच्या ससना
संगता जमल्या बाप तुझे समोर आटोन जागू का दावडावन असो जिणे अंकार कृपेन केला सत्कार सांगाता जमल्या बाप तुझे समोर आटो जागू का दावडावलं सो जिणे अंकार कृपेन केला सत्कार पवित्रान तुझी भुरगी जाल्या पवित्रात्म्याच्या देण्यान भरल्या पवित्र सभेचे सांदे जाल्या पवित्र जावच्या तुझे लागीं सरल्या सांगाता सगल्या बापा तुझे समोर आटोन जागू कर दावडावन आमचो जिणे अंकार कृपेन केला सत्कार मोगाच्या बाबनीनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता आनी ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता क्रिस्तेच्या काळाचो दुसरो आयतार आचरण करच्या वक्ता एका मनाची काळजाची जावन येमेसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर विशेष करून संदर्भार मागया आज कशेंच मागीर वाड्या घरां आपल्या वाड्याचें फेस्त आचरण करच्या वक्ता देवाक अर्घ जावन येमेसाचें बलिदान भेटयतात तांचे बसत विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया सांगाताच देवाक अर्घ जावन प्रियेच्या निष्कळंक गर्भे सवणेच्या संदर्भार देवाक अर्घ जावन मिसबडयतात ह्या सिपीचे संदेह अलंकार अर्घ जावन मिसबडयता जेडन लुवीस नित्यादर वाडो ते वतीन रोनाल्ड क्वार्टर्स जत्म्या मिसता ब्लोसिल्ला क्वार्टर्स कोसेस माय वाडो कुटुंबांत देवा दिला संजत्म्या मिसता फादर रॉबर्ट क्रास्ता आमच्या अलंकार वस्ती करचो याजक तशेंच अर्गांसावन मिसबटयतात सिस्टर एंजेलिटा डिकोस्टा रोजा मिस्टिका उर्पुर अर्गांसावन मिसबटयता शाले डिसोजा वेलंकनी वाडो अर्गांसावन मिसबटयता आयवन हेलेन फर्नांडीस पोंपई मायवाडो कुटुंबांत देवा दिला संजत्म्या मिसता आयवन हेलेन फर्नांडीस पोंपई मायवाडो देवा दिन लिगोरी डिसोजत्म्या मिसता एमिल्डा डिसोजा रुसाई वाडो अर्घ जावन मिसबडयता कामिल फर्नांडीस आनी कुटाम साकिनाका मुंबय तशेंच अर्घ जावन मिसबडयता रिया फर्नांडीस मिलार मायवाडो हे सर्व ते बसून मागया मा समेस्तां बसून मागया जे कोणा मागता बसिलान सुगडास करून तांचे बसत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमचे मदें आसात बाप लॅन्सी कापुजीन मेळाचे आसक तिसऱ्या वर्दीचे ते ह्या प्रांताचे आत्मीक निर्देशक जावन आसात आमचे संगीत आसात हे मिसाचें बलिदान आमचे खातीर ते भेटयतात तुमकां समेस्तांचे तरबेन बाप लॅन्सी तुमकां मोगाचो स्वागत मागता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या आसमी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाच्यानो कुटुंबा स्पिरितान सोम्याच्या जेवणान भाग घेवच्याक आमी सर्वां ह्या देव तेंपलान सांगाता जमल्या आयची देवस्तुती पातकी जिणी बदलून जिणयेन परिवर्तन हाडूंक जाय म्हणलो संदेश दिता आदवेन काळ सोम्याच्या येण्याक राखोर रावचो आनी ताच्या येण्याक तयाराय करचो पवित्र काळ ह्या आदवेन काळार आमच्या पातकी जिविताचे मारोग सारके कर जिणयेन परिवर्तन हाडूंक जाय असची कृपा सोम्यातावन
या एकोरिस्तान जोड घेवया. आज आमी कोसेस वाड्या घरा आमच्या पात्रोनाक मान दिवन कोसेस मायेच्या मजतीन आमकां लाभलेल्या बरेपणाक देवाक अर्गां बलिदाना मुखान आमच्या वाड्याचें फेस्त संभ्रमता. तशेंच फुडल्या वर्साक कोसेस मायेच्या मजतीन आमच्या वाड्यांतल्या सर भुरग्यांक, युवा जाणांक, वडिलांक, पिडेस्त तशें प्रायवंतांक बोळ भलायकी, सूख संतोश, शांती समाधान फावो जावं दी आनी आमी करच्या वावरान, शिकपान आनी कामान जैत आमांक सुमेस्तांक लाभो दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. म्हज्या भाव भयणीनो, पवित्र रितीन फोव ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या दिसपडत्या जिवितान आदारली आमी एक सुखी वळखून घेवन बाबलाकचें बक्षण मागून सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंतनान संकार मरी सगळ्या देवदूतांनी भक्तान आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं गुन्यांतकारांत प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां आसनाच्या जिविताक पावो. Sumia kaklutka, Sumia kaklutka, Krista kaklutka, Krista kaklutka. Sumia kaklutkar, Sumia kaklutkar. प्रार्थुया. ससनाच्या आनी काकुळदारा देवा, तुज्या पुताक आमी दावां दावी मेळोंक वेता. संवसारी करणे आमच्या वाटेक अडखळ जायना जावच्याक सर्गींच्या सनवान आमची मनां उसवाडाय. हे परी तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कर. या आमी मागता आमच्या सम्या जपता जेजू क्रिस्त वरवीं. तो करो देव जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससनाक. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. जेसेच्या मळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपसतली. सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. सर्वेस्पराचे भिरांत ताचें प्रेरण जातली. तो वयल्या वयर पळोवन न्याय नीत करचो ना. लोकांचें आयकून तो फर्माण मारचो ना. तो प्रामाणीकपणान दुबल्यांक न्याय करून दितलो. देशाच्या लानविकां खातीर नितीन निर्णय घेतलो. आपल्या उतराचे बडयेन देशाक तो मार दितलो आनी आपल्या वंटाच्या श्वासान नश्ट्यांचो नाश करतलो. प्रामाणीकपण ताच्या पेंगटाचो पट्टो जातलो आनी विश्वासीपण ताचो कमरबंद. सुणे वागूट शेळये सांगाता जियेतलें आनी बोगटे पेल चिट्या वागाचे कुशीक आड पडटलो. वासरू आनी शिव सांगाता सरतलीं आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो. गाय आनी आस्वेल इश्टागतीन आसतलीं
आनी तांचीं पिलां सांगातां न्हिदतलीं. शिव बैला भशेन तण कातलो. दुदाचें बाळशें सर्पाच्या बेळाचेर खेळटलें. ल्हान भुरगें आग्याच्या बेळान हात घालतलें. म्हज्या अख्ख्या पवित्र पर्वतार कोणूच वायट करिना, कोणूच देसवाट करिना. कित्याक जशें दर्याक भरती येता तशें पृथ्वी सर्वेस्पराच्या गिन्यानान भरोवन येतली. त्या दिसा जेस्सेचें पाळ सगळ्या राष्ट्राक एक कोणा कशी उबें रावतलें. सगळीं राष्ट्रां ताका सोदून येतलीं आनी ताचें घर महिमेवन जातलें. देवाचें उतर. देवाची व्हड उपकार. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. सर्वेस्परा रायाक तुझ्या न्यायाची कोंदी. राय कुवार जावन असलेल्या ताका तुझे नीतीवोन पोण वांटून दी. तो न्याय नीती तुझे प्रजेची मनसुबी करतलो आनी तुझ्या दुर्बळ्याक नीत कर दितलो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली. संद्र सरासर ताची शांती बाळतली. दर्यातावन दर्या पर्यांत न्हंयचे तडीतावन भुमी सोकोनचो पर्यांत चलतली ताची राजवटकी. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. सा पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत बरोवन गेल्ल्यो संगती आमकां शिकोवन दिवचे खातीर बरोवन गेल्यात. ताणें दिल्ले सोंसणिकाये आनी उत्तेजना वरवीं आमी बरवसो धरचे खातीर तांतल्यो संगती बरयल्ल्यो. हे सोंसणिकायेचें आनी उत्तेजनाचें मूळ जावन आसलो देव तुमी जेजू क्रिस्ताचे देखी प्रमाणे जियेशें तुमकां एका मनाचें करूं. हाचे वरवीं एकच काळजान आनी एकच ताळ्यान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक तुमी सोमेस वाखाणूंक पावतल्यात. तर क्रिस्तान तुमकां देवाचे महिमे खातीर माईपासान लागीं घेतलेले बरी तुमी एकामेकांतय माया मोगान चला. आपूण विश्वासी म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ल्यो बसवण्यो जारी कर. क्रिस्ताक जुदेवांचो सेवा कर नमयरलो म्हूण हांव धैर्यान सांगतां. हेर जातींचो लोक आपणाक देवान दाखयलेले काकुळती खातीर ताका महिमा दिता. कित्याक पवित्र पुस्तकी अशें म्हळां, ह्या पासत हेर जातीच्या लोकां मदें हांव तुका नावारतलो आनी तुज्या नांवाची कीर्त गायतलो. देवाचें उतर. देवाची व्हड उपकार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्परा सोमार
तयार करा ताचें वाट नीट करा सगळे मनशाकूळ देवाचें तारण देखतले Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या. त्या दिसांनी स्नानदातार जुवांव जुदेयाच्या अरण्यांत दिश्टी पडलो आनी अशें प्रसंग करी लागलो तुमची पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गीचें राज्य लागीं पावलां ताचेच विशान ती इसाया प्रभादान सांगलें अरण्यांत एक ताळो बोब मारता सोमयाक एक वाट तयार करा ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा जुवांव खऱ्या लवेचें वस्तूर न्हेसलो आनी ताणें पेंगटाक सांबड्याचो पाटो बांदलो देंपे आनी रानमोव ताचें काण तवळ जेरुसलेम शहरांतलो जुदेयाच्या आख्या प्रांतांतलो आनी जोर्दानी बगलेच्या सगळ्या बैलांतलो लोक ताचे सची वेतालो आनी आपली पातकां उसारन योद्धान न्हयत ताच्या हातांतलें स्नान घेतालो फरीजवा आनी सदस्यवा मदले 1000 जण स्नान घेवंक आपणा ससी येताले तें पळोवन जुवांव तांकां म्हळें हत्त आग्याच्या पिलानो येवंक आसा त्या क्रोधांतान तुमी सुकोवन घेवयेत म्हूण कोणें तुमकां सत्राय दिली तर तुमची चिणी तुमची पातकी जिणी बदल्ल्या म्हूण दाखोवंक दितात त्यो कोरण्यो आदारा आमकां अब्राम आमचो बाप आसा म्हणून तुमचे इतल्याक म्हणून धैर्य नाकात हांव तुमकां सांगतां यस्स फातरांत तावन अब्रामाक संतत उत्पन्न करची देवाक समर्थी आसा इतल्या भितरच रुखाच्या मुळाक कुराड मार दवरन जाल्यार देखून बरो फळ दिना तो हरी एक रूख कातरतले आनी उज्यांत उडयतले देवा थंय तुमच्याच फाटी परतवण्याचो गुर्त म्हूण हांव तुमकां उदकान स्नान दितां पूण म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हजे प्रास बलिश्ट ताच्या पांयांचो वणो वोवंक सयत हांव योग्य न्ही तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो आपलें सुपूत ताणें आतां हातान धरलां आनी आपली दानी तो आसून नितळ करतलो आपलो गोंव तो तुप्यांनी भरतलो पूण पोल केदेंकच पालवना तसल्या उज्यान घालून लासतलो देवाचें उतर वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें जेस्सेच्या मुळाक एक कोंब बुडतलो जेस्सेच्या मुळाक एक कोंब बुडतलो जेस्से म्हळ्यार कोण हा जेस्से म्हळ्यार कोण दावीद रायाचो बापूय इस्रायलाच्या सर्व रायांप्रास अधिक नवार्दीक आनी बलिश्ट राय दावीद राय मायको करा हो दावीद रायाचो बापूय जेस्से आनी जेस्सेच्या संततेंत जेस्सेच्या वंशाक एक कुंबरी पडली आमी जायते रूख कातरलेलो अनुभव आसा पाडग नितळ करता आनी रूख कातरता रूख कातरल्या उपरांत ताचें मूळ उरता आनी त्या मुळान तावन परत आनी एक कोंबरो पडटा आनी एक अंकरी येता कोंबरो पडटा तसो वाडोवन वाडोवन आनी एक मजबूत रूख जाता देखून माडी लायता आसतना माड लायतना कृशी करतना त्यो कुर्त्यो पुरो उमटून काडटा JCBन आतां पयलें काडूं जायना त्यो देखून काले मणी घालून उजो हें घालून उलपयताले तेंत मरोवन दवसून दी म्हूण सरमण घालून खोली घालून लांकडां घालून उलपयताले तशेंच पळया जेस्सेच्या एका वंशांत एक कोंबरी पुटली एक कोंब पडतलो आनी पळया ती कोंबरी पाळांतली वयर येवन मजबूत रूख जातली आनी त्या कोंबरेतावन कितें येतलो त्या कोंबरेतावन पळया त्या कोंबातावन पळया सर्वेस्पराचो आत्मो सर्वेस्परस सोम्याच्या रुपी
तो येतलो कितें हाडून येतलो जाणवाय असो आनी समजून असो आत्मो जाणवाय असो आनी समजून असो आत्मो बुद्धीसो आनी पदवेसो आत्मो तो हाडून येतलो सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो तो हाडून येतलो आनी अशें तो आत्मो सर्वेस्पराची भिरांत ह्या संवसारांत स्थापीत करतलो सर्वेस्पराचो मोग ह्या संवसारांत उपजयतलो सर्वेस्पराची दया माया संवसारांत किर्लायतलो आनी सगळ्या मनशा कुळाक त्या मोगांत सेवेंत जिवंक प्रेरण दितलो तो पळया तो जावन आसा सोमी देखून इसाया प्रवादी 86 वर्सां फुडें हो प्रवाद करता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कोण पळय ह्या सोम्याचें उतर आयकता ह्या उतरा खाल चलता पळय ताचें जिवीत समृद्धेचें जावं पावतलें समृद्धेचें पळय हांगासर आमी आयकता सुणे वागोटू शेडये सांगता जियेतलें बोकडेचें पील चिट्या वागा सांगता आड कुशीक आडपडटलें वासरू आनी शिव दोगीं सांगता सरतलीं एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो गाय आनी आश्वेल इश्टगातींत आसतलीं आनी तांची पिलां सांगता न्हिजतलीं शिव बैला भाशेन तण कातलें दुदाचें बाळशें सोरपाच्या बिळाचेर खेळटलें ल्हान भुरगें आग्याच्या बिळांत हात घालतलें आनी सर्वेस्पराच्या त्या राजांत कोणूच कोणाकी वायट करचो ना कोणीच कोणाकी दुखोवचो ना कोणीच कोणाक अन्याय करचो ना कित्याक सर्वेस्पराची जाणवाय सर्वेस्पराच्या जाणवायचो आत्मो सर्वेस्पराच्या समजणेचो आत्मो सर्वेस्पराच्या बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो त्या मनशां थंय जियेतलो आनी ती मनशां पळया एकामेका सवस्कायेन जियेतलीं तसलो राज येतलो हेणे तेणे आमी वॉट्सॅपार पळयता न्ही कुंकडान आनी पेट्यान सांगाता खेळचें न्ही माजरान आनी पेट्यान सांगाता खेळचें न्ही हेणे तेणे पळयता हेणे तेणे वाग आनी दुकोर सांगाता आसचें पळयता हेणे तेणे वॉट्सॅपार वसली मस्त सांगाता येता पळयता मन जात पर्यंत एकामेका मोगान जियेतात किन्या देशाच्या नैरोबींत आमी गेल्या जाल्यार थंय सुमार 200 किलोमिटर मशाई मार म्हणलें वायल्ड लायफ आसा वायल्ड लायफ 200 किलोमिटर गेल्यार व्हडलें वायल्ड लायफ म्हळ्यार रानमन जातीची व्हडलें तातूंत सर्व जिन्सांची मन जाती आसात शिव आसात चिराती आसा करडी आसा वाग आसात आनी सौर जिन्सांची मन जाती थंयसर आसा वायल्ड बिस्ट आसा वायल्ड बिस्ट रेड्या जातीची एक मन जात थंयसर आसा वायल्ड बिस्ट ती आसात आनी सगळीं ती सांगाता सरोन आसात वागांनी येवन शिवांनी येवन आमच्या बोनेटार गाडयेच्या बोनेटार बसतात अशें रावतात आमकां भायर देवूं ना पूण पळया थंयसर सगळीं सांगाता पूण थोडे फावटी भूक लागतना शिव एक शिकारी मारता भूक लागतना एक वाग एक शिकारी धरता ती खाता खावन उगवत न्हिदता मागीर परतून आनी एकल्याक हाल्ल्या पुरा जिवेशी मारूंक वचना अन्याय करूंक वचना ताका कितें भूक लागल्या भूक तमता पर्यंत मात्र एक शिकारी एकच शिकारी उरल्यांचो नाश करना उरलीं बगले गेल्यार मागीर तो हालना पळया मन जातींक ती आसा सगळीं मन जात अशीच पोट भरल्या उपरांत कोणाकी कांय अन्याय करूंक वचना गाय जाले तशेंच भूक लागतना सगळें दुसऱ्यांचें बात पुरो घालता पोट भरल्या उपरांत न्हिदता उगत उरलें कांय ना एक मात मन जाता आसची अन्याय करची मांकोड न्ही पोट भरून खाता आसलें पुरा पाड करून येता बरी पिकी पोपाय आसल्यार खाता कांदोल आसलो तर न्ही पुरा काण घालता थोडे बोटी मनीस येतात मांकडा जातीचो आपलें पोट भरल्यार दुसऱ्यांचें पोटाक पोडानातले बरी पळयता अन्याय करचें कामां करता थोडे पोटी तशें करूंक नजो म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता आमी समजणेचें आमी शाणेपणाचें
आमी बुदीचे आनी आमी जाणवयाचे देवाच्या भिरांतीचे आनी देवाच्या प्रेरणांची येतले मनीस जावंक जाय म्हणलें सद्देवाचें उतर आमकां दिताना तसो स्वामी आज आमकां आपोवणी दिता. कितें आपोवणी दिता? आमची पातकेजीनी बदलूंक. पातकेजीनी बदलूंक जेजू म्हणटा हांव आयला पातक्यांक आपोवंक न्ही भगवंतांक पातक्यांक. देखून हो जेजू आयिल्लो ह्या अनितीच्या संवसारांत सत नीत प्रसार करच्याक आयिल्लो. देखून पळया जेजू म्हणटा तुमी परिवर्तन जायचें. परिवर्तन जायचें. तुमच्या पातकी जिवितांत तुमी अलग रावचें. अलग रावचें. पातकी जिवितां पाठ करी जाय. देखून जेजून म्हणलें आसा पातकी जिनी सांडा बरी कब सदमाना सर्गीचें राज्य लागीं पावलां. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक. म्हाका जाय दया न्ही बलिदान. देखून असलें जिवीत जियोंक. मनशा जिवितांत सुखी घडटात कित्याक मनीस मासा रक्ताच्या अपेक्षे प्रमाणे जियोवचो मनीस मासा रक्ताची कूड ताचें तें आसा थोडे पटी अस्कतकाय पडटा. पूण त्याच अस्कतकायांत रावचें न्ही. त्याच पातकांत आमी रावचें न्ही. त्याच उणेपणांत जियोवचें न्ही. आमी इल्लेशें परिवर्तन जावचें मनीस जावंक जाय. तप्पु ಮಾಡೋದು ಸಹಜ ಕಣೋ ತಿದ್ದಿ ನಡೆಯೋದು ಮನುಜ ಕಣೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸಹಜ ಕಣೋ ತಿದ್ದಿ ನಡೆಯೋದು ಮನುಜ ಕಣೋ. चूक जावची सहज पूण ती चूक तिदवून जियेचें म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता आसतना आयच्या सुवातेन पळया स्नानीक जुवांव कितें करता. स्नानीक जुवांव तिंत म्हणटा तेंच म्हणटा तुमची पातकी जिनी बदला बरी जिनी जियेया कित्याक सर्गीचें राज्य लागीं पावलां. पळया कित्याक म्हळ्यार हो स्नानीक जुवांव म्हणजे मोगाच्या भावभयणीनो सोम्याची वाट तयार करूंक आयिल्लो व्यक्ती. जायतो लोक ताचो पाटलाव करनासलो. हरिहरीनी तो लोक ताका सोदून येतालो कित्याक तो देव भिरांतीचो देवाचो आत्मो देवाची जाणवाय देवाची भिरांत समजोणी ताचे ती आसली आनी ताका पळोवन लोक चिंतालो हो एक सोडवणदार हो एक प्रावादी आमच्या मदें आयला हो आमकां सुटका दितलो म्हणलें एक समजोणी ताची ती आसली. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हो स्नानीक जुवांव पळया कोण हो स्नानीक जुवांव. स्नानीक जुवांव हो म्हजे तुजे बरी ऑर्डिनरी मनीस न्ही. तो मनशाच्या देण्यांनी आयिल्लो न्ही. बघा देवाच्या आत्म्यान देवाच्या सक्तेन आयिल्लो मनीस. वाजनी म्हूण लेखलेले त्या एलिझाबेथीक उतर प्राय पावलेल्या त्या एलिझाबेथीक आनी त्या जाकारीक भुरगीं नातलेल्या त्या जोड्याक गाब्रिएल दुतान देवाच्या प्रेरणान बासयलोलो भुरगो स्नानीक जुवांव देवाचो भुरगो. तो देवाचो भुरगो तो कोण जेजूच्या कुटुंबाचो मावशे भयणीचो पूत जेजूसाच प्रायसो लगभग 6 म्हयन्या मात्र व्हड. पळया आनी तो खंय जियेतलो. तो शहरांत जियोना कोणाच्या घरांत जियोना. तो माठ्यान जियेतलो. माठ्यांत तो मरुभुमींतल्या माठ्यान जियेतलो. कितें खातालो तो रान मोव आनी रान देंपे तो खातालो. पळोवंक कुरूपी दिसतालो. करेलोवेचें वस्तूर तो न्हेसतालो. चामड्याचो पाटो बांदतालो. पळोवंक क्रूरी दिसतालो. लोक ताका पळोवन भियेतालो. तो शारांत जिवंक ना. तो कोणाच्या घरा वचनातलो. कोणें दिल्लें खायनातलो. पूण जेजू तसो न्ही. जेजू सोबीत रितीन न्हेसतालो. सगळ्या सांगाता बरसतालो. सगळ्या घरा वयतालो. ताणें दिल्लें खातालो जेवतालो आनी तो शहरांत लोकांक देवाचें उतर परगट करतालो. कित्याक स्नानीक जुवांव बरें जाणा आसलो. तो राय कुंवर तो देव तो धनी हांव सेवक हांव ताचे मुखार धांवतलो. एक फकत एक धांवपी तो म्हज्याकी बलिश्ट म्हज्याकी व्हड. ताणें रावळेरान जिये जाय. ताणें शहरान जिये जाय. हांवें माठ्यान जिये जाय. ताणें वाडत वचो जाय. हांवें देवत ये जाय. पळया कित्याक हांव उदकान स्नान दिता. उदकान तो आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. आत्म्यान आनी उज्यान ताच्या पांयांच्यो वणो वोवंक सयत हांव योग्य न्ही. पळया असल्या कलतेपणान म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हो स्नानीक जुवांव देवाचें उतर परगट करतालो. लोकांक परिवर्तन करतालो. जायतो लोक ताची शिकवण आयकतालो. ताचे सरशी येतालो. जोर्दान न्हंयत बुडोवन पातकाची
दूख धरून बक्षणे मागून परिवर्तन जातलो पण एक पटी तो आसतना थंयसर फरिसेव आनी सदुसेव असो पंगड थंयसर आयलो हे सदुसेव आनी हे फरिसेव हे शास्त्री पळया थंयसर स्नान घेवंक आयले तांकां पळोवन स्नानीक जो भिरंकूळ राग येयलो कित्याक ते आयल्यात कन्न कट्टान आयल्यात ते निजाकी पश्चात्ताप पावून येवनात पदकांची दुग्धर परिवर्तन जावंक येवंक नात बगार वो कितें करता पळया म्हणून हाका पारखूंचे खातीर ते आयिल्ले आनी तांचे भितरली खालेत जाणां जावन स्नानीक जो म्हणटा हत्त आग्याच्या पिलानो तीक्ष्ण उतरांनी तांकां तो पळया उलयता कित्याक म्हणजे मगाच्या बाबडी न्हू ताणें आग्याच्या पिलानो कित्याक म्हळें जीवदाळींत सडावत जीवदाळींक कुडींत ताच्या मांसांत ताच्या गांठ्यांत कितें विकना सोरपाची पोती काडल्यार सोरोप आमच्या आंगार गेडल्यार आमकां साबल्यार वीक लागना तशेंच पूण आग्याचें तशें न्ही आग्याच्या सगळ्या कुडींत ताच्या रक्तांत ताच्या मांसांत ताच्या कांट्यान पर्यंत वीक आसा जर तर आग्यो मेलो आनी तसो कांटो आमच्या पांयान तोपलो जाल्यार आमचो पांय कुसोवन येता क्रमेण आमचो जीव वचोंक कारण जाता तसलो कुसडो आग्यो कुसडो म्हणटात तसलो कुसडो आग्यो आनी असल्या आग्या जातीचे मनीस कोण पळय पश्चात्ताप पावनांत कोण पळय पदकाची दुगदरिनांत तसले मनीस ह्या आग्याक सरी जाल्ले म्हणटा देवाचें उतर देखून पळया ते शास्त्री फरिसेव सदुसेव तसल्या मनोभावान येवंक नात पश्चात्ताप ना प्रायश्चित ना दूख धरचें ना जायते पुटी आमकांय कुमसारां आसतात न्ही गे पदरेपान कुमसारां सांगल्यांत पुरवो 15 तारीखे कुमसारां आसात सर हे कुमसार जाया कुमसार जावंक आसा म्हूण मात्र जावचें खात्र्या विचारता कोण कुमसार कित्याक जावं नाय केदळा जाल्लोय पूण तेंच न्ही जाय की पश्चात्ताप आसा गी प्रायश्चित आसा गी पदकाची दूख आसा गी देवाचें उतर कितें म्हणटा सोमी कितें म्हणटा पदकाची दुग्धन प्रायश्चित बघून जिनी परिवर्तन करतल्या एका पदक्यात सर्गी चड संतोष जातलो पळया एका पदक्यात सर्गी चड संतोष जातलो साऊल आसलो पश्चात्ताप पावून बक्षणे मागून परिवर्तन जालो पावल जालो सर्गींच्या राजांत चड संतोष जालो अगोस्तीन आसलो पश्चात्ताप पावून बक्षणे मागून प्रायश्चित बघून क्रिस्तांव जालो याजक जालो बिस्प जालो आनी पवित्र सभेचो दोतोर जालो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून पश्चात्तापाची गरज आसा आमी मन जाती बरी जिवचें न्ही मन जाती बरी जिवचें न्ही आमी बक्षणे माग जाय बक्षणे दी जाय देखून एकलो संन्यासी एकलो गुरू एका वळांतल्यान पाशार जातना थंयसर एक इच्छू उदकांत पडून जिवा आनी मरणा मदें उड्डतालो ह्या गुरूक त्या इच्छूची बिरमो दिसली आनी ताणें तो इच्छू काडचें प्रयत्न केले काडटना तो इच्छू हाताक साबलो आनी हात पडलो आनी इच्छू परतून उदका पडलो दुसरे पटी तशेंच केलें इच्छूक हातान धरलो इच्छू साबलो परतून ताणें उदकांत घालो तिसरे पटी तशेंच इच्छूक उखल्लो हाताक साबलो हात पडलो ताणें परतून उदकाक अशें मस्त वेळ तो करनासतना ताच्या फाटल्यान येतलो एकलो मनीस विचारता गुरुजी उडलतो न्हू पळोवन आसा तूं इच्छूक धरताय तो तुका सापता तूं हात पडटाय परतून उदकांत पडटा तुका तकली समान आहे आनी तो म्हणलो म्हाका तकली समा आसा सापसो गूण इच्छुसो सापसो गूण इच्छुसो बुक्सूसो गूण बुक्सूसो गूण मनशांचो जर तर पेट्याच्या शिमटेर पांय दवरल्यार कितें करता पेटो सापता घरच्या मनशांक सापता कित्याक सापसो गूण पेट्याचो माजराच्या शिमटेर पांय दवरल्यार कितें करता माजर सापता घरचे म्हूण पळयता सापता सापसो गूण माजराचो
जर तर मनशाच्या शिमटेर पांय दवरल्यार कितें करीत मनशाच्या शिमटेर पांय दवरल्यार जर तो मनीस साबत जाल्यार तो पेट्याच्या जातीचो त्या माजराच्या जातीचो मनशाच्या जातीचो कित्याक सापसो गूण आमचो न्ही आमचो गूण बोगसूंचो दया दाखोवचो बोगसणाचो जायचे समजलें की हां देखून मनशा आनी मनजाती मदें फरक आसा इच्छूक सापचिंत सापसोस गूण तासो आमचो गूण बोगसूंचो बोगसणे मागचो परिवर्तन जावचो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी हे सत आमी जाणा जावंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता एका बसार बरयल्लें पापियागी हुಟ್ಟುವುದು ಸಹಜ ಪತ್ಕಿ जावन जल्मोवचें सहज पूण ಪತ್ಕಂತಸ್ मोर्चें आसा बळें पापियागी हुಟ್ಟುವುದು ಸಹಜ पापियागी सायुವುದು दुरदृष्टकर म्हणून पापी जावन मोरचें पत्की जावन मोरचें आपणें तें खंडीत निर्भागपण दुरदृष्टकर देखून आमी पत्की जावन मरोंक नजो पत्की जल्मल्या ओके पत्की जावन मरोंक नजो सावलो पत्की जावन जल्मलो पत्की जावन मरोंक ना अगोस्तीन पत्की जावन जल्मलो पत्की जावन मरोंक ना परिवर्तन रूपांतर हें जावंक जाय देखून आयच्या सुवातेंत देवाचें उतर म्हणटा तुमी तुमची जिणी परिवर्तन करूंक जाय कित्याक म्हज्या उपरांत बलिश्ट येता ताच्या पांयाचो वणवावंक सयत योग्य न्ही तो तुमकां आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो आपलें सूप ताणें हातान धरलां सूप म्हणजे जाणा तुमी न्ही बिडी बांदचें आसलें सूप पयलें बिडी बांदतना हातान धरतालें न्ही गे तडपें आसलें आसोडचें ताणें तडपें हातीन धरलां आसोडूंक सुरू केला पोल भायर पडटली आनी ती पोल उज्यान घालून आसतलें आनी बरें भात गोणयेन घालून दवरतले तशेंच रुखाक कुराड मारून जाल्या कुराड दवरना जाल्या रूख पडोवंक मात बाकी आसा उडास दवरा देखून हो संवसारी जिवितांत म्हाका लांब अवकाश आसा हांव कशें जियेता बरी भलायकी आसा बरें बळ आसा बरें आस्त आसा संपत आसा सगळें आसा म्हणजे दोन कुशल बरी जिवन पश्चाताप ना प्रायश्चित ना पत्काची दूख ना पेल्यांची हुस्को ना पेल्यांक बोगसूंक ना असल्या मनोभावांत जियेतात जाल्यार अंतकारांत जियेतात जाल्यार शास्त्रा फरिजवाच्या त्या मनोभावांत जियेतात जाल्यार सोमी म्हणटा हत्त आग्गेच्या पिलानो येवंकसच्या क्रोधातून बाचाव जातल्या म्हणून तुमकां कोणें सांगलां परिवर्तन जाया पश्चाताप बघा पत्काची दूख धरा परिवर्तन जाया सोम्याच्या मेळणींत येया सावला पावला बरी जाया अगोस्तिनी बरी जाया सर्गींच्या राजान सर संतोष आसतलो देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो इकडी बरो आमी दोळे दांपया देवाचें उतर बोवापूर बॅन आमकां दोन दरींच्या तलवारी बरी दिता आसतना आमी ह्या दुयेंसाच्या काळार आमच्या पत्की जिविता पाठ करचे प्रयत्न करया 4 दिसांचो संवसार ह्या 4 दिसांच्या संवसारांत आमी पत्की जावन जल्मल्या वय पत्की जावं मरण आसतना रुपांतराचें जिवीत परिवर्तनाचें जिवीत सताच्या मोगाचें सेवेचें नितीचें बरेपणाचें जिवीत जिवंक जायची कृपा सोमी आमकां दिवूं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन उबी रावया तर एका देवात हें आसलो आमचो बाबार्थ भक्तीनुसार या सतमंथान देवाक सर्पदवेदार बापाक सर्गान पृथ्वीचार असणारा आणि जेजू ख्रिस्ताक वचयकल्या स्पुताक आमच्या सम्याक सोबत नरवी गर्भी संभवलो ओंकार मुरयेतान जल्मलो पोंसले ताका ताणें कस सुसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलोन जखाले गेलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो श्री स्वामीनाथन पोतून जन्मलो सर्गात चढलो सर्पदवेदार बापाच्या उजव्याक बसला ते तांची व्यानी मेल्ल्यांची मुसबी करून येतलो सतमंता पवित्रत्म्याक कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पत्कांचे बक्षणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन सो आमची मागणी प्रार्थना देवा मुखार आमी दवरया सर्गींच्या बापा पोळीस सभा सोलोन वरच्या सर मुखेल्याने सगळे क्रिस्ती परजेक सोम्याच्या येण्याक फावो ती तयाराय करूं प्रेरीत करिशें तांकां तुजे कृपेन भर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक
आमच्या देशाच्या आणि सगळ्या संवसाराच्या फुडाऱ्यांनी सर लोकांचें बरेपण मतीन दवरून सर्वांच्या सर्वतोमुख उदरगतीक पूरक जावची योजना माडून हाडून ती जारी करचें बरें म्हण दी म्हूण मागता आमच्या फिरगज कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांनी निस्वार्थ मनोभावन फिरगजीच्या बरेपणा खातीर आपलो तांकी पुरतो सहकार दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बर म्हण मागता सुमेस्त पिडेस्तांक कश्टांत आसल्यांक आनी बेजारायत आसल्यांक तुजी काकुळट दाखय. तांणी सर्वांनी जिवितान बरवसो सांडी नासता संतोषान जियोवंक कुरपा लाभय म्हण मागता युवा जाणांनी तांकां दिल्लें मिसांव जारी करतना तांकां बरो फुडार बरें काम मेळोवन दी. तशेंच तांकां वायट सवय दावन सुटका पातकां दावन सोडवण मेळोवन दी म्हूण मागता युवा जाणांनी तांकां दिल्लें मिसांव जारी करतना तांकां बरो फुडार बरें काम मेळोवन दी. तशेंच तांकां वायट सवयतावन सुटका पातकां सोडवण मेळोवन दी म्हूण मागता मोगळा बापा, आज आमी आमच्या वाड्या फेस्त आचरण करच्या वक्ता कोसेस मायेच्या मजतीन आमकां लाभलेल्या सर बरेपणा खातीर अर्गां दिता. फुडल्या वर्साक जाय पुरती भलायकेची जैतेचे समजणीची आशिर्वादा आमचेर आमच्या वाड्याचेर परगवान असलेल्या सर्वांचेर तशेंच हांगासर जमलेल्या सर्वांचेर घाल म्हूण मागता थोडो वेळ मौन रावन आमची कसकी गरजो देव आमच्या बापा मुखार दवरया. प्रत्येक सण मागया आमी आज नाना कारणाक लागून आयतराचे मिसांत भाग घेवंक आसक्त जाल्ल्या सर भाव भयणी खातीर दयाळा बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी दयेन स्विकार कर. आमकां हर एकल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बर हे आमी मागता त्या क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. सर्वोसांचे मोगाळ बापा काणी सावून तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घातू तांचे तुझे बेसा सर्वोसांचे मोगाळ बापा काणी सावून तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घालतू तांचे तुझे बेसा मोगाळ बापा काणी सावून तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घालतू तांचे तुझे बेसा Chesum betailo kursarapna ama servancha mugabasu pelia tayami udar samcha
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार द्या बापाक मानतो असलें सामान मागाचे. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रतेच्या गावाक सर्वेस्पर मानून घेव. दयाळ बापा, कालत्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी दुखा भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच पावूं नय जाल्यार हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या स्वर्गांतल्यान एका कुलतीन तूं आमकां आदार दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नित्यस्वानी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजन पूर्ण केलें आनी सस्नीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं थीर देरोवन आतां आमी आशेताव तें तुवें बसयल्लें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतर गायता. बापा खरंच पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र करून मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेसपरीच्या वर्णतस ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सस्नीकरणाचें रगत पातकांच्या बक्षान मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतलें ह्या म्हज्या आवडा करात. भावार्थ सुगुट परगटुया. जेजू येलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासन पुनर्जन्मपणासून भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता.
तुज्या मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कुडन रग आसून तेला मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा के संसारार विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेचो उडास करी. लिओ आमचो पापा पिटर पॉल आमचो गोडी बापानी सगळ्या जखीवर का बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरू मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी इस्तगाद दिवन तो दिल्ले समेस्तां तुजे परसुडीत मुखामळ पळोवंक उबो करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मोरये देवाच्या माया संगती तिचो पती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मारवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवती. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां उबो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सर्वांच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन दीर्घेवन आमी मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां जशें आमची बादकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस खाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंत जेजू क्रिस्ताचें येणे बरोसरत रक्तल्यांक आमकां जुदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटे आनी सर्वाकांतांतली वाटे. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पण ज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल. जे कुशे प्रमाणे तिका शांती देनी एकवटान सांबाळ. तुमची येतानी रासवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. माया मोगासून एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेणी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकळूट कर, आमची काकळूट कर. देवाची शेणी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकळूट कर, आमची काकळूट कर. देवाची शेणी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. त्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान दिसर आमी सुभागी. म्हाका भलायकी मेळटली.
स्वागत हांव करता तुका मुझे संगी एकचा सगळींच्या येतुडास कर काळजान म्हज्या येसू मिया येतो धन्या स्वागत हांव करता तुका सर्गीच्या येतो रास कर काळजान म्हज्या येसू मिया येतो धन्या स्वागत हांव करता तुका संगीचा सैया सर्गीच्या येतो रास कर काळजान म्हज्या काळजांत येयले आमच्या सोम्या जेजूक आमी अर्गां दिवया आमच्या मोगान बरो आमच्या काळजांत वयला आमचे ते राव सोम्या म्हूण मागया ताणें केल्ले सर बरेपणाक अर्गां दिवया अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू सर्वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले निवारलेल्याक अर्गां तुका सोम्या जेजू कुडयेत्मेची बरी भलायकी दिवन सांबाळलेल्याक अर्गां तुका सोम्या जेजू जलचरातीची बरी न्हीद फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू दीस पळोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू हेचे दिसा मिसाचें बलिदान भेटोवचें फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या उतर आयकुवचें बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका पवित्र क्रिस्ताच्या जिवनांत आमकां बसलेल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या तुवें केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू प्रार्थुया प्रदेशा बापा आमच्या आत्मीक पोशणाक तुवें दिलां त्या जेवणान आमी दोशी जाल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंच्या सनवायक मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्याक लाभ दिवंक आमकां शिकय
या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव फीन. बुशया
सर्वेस्वर तुमचे सोफे आसो सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो वचून यात ख्रिस्ताच्या शांतीनाने मगान तुमकां धाडटा देवाची उपकार दार देवान दांपले उक्ते करून परतून ते ये वेगी तू ये देव तर वेगी या भुईतळा सर्वांच्या शाकुलात नासा केदी सोडी नाका ये जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां भाग्याक धन्या अमृत आमच्या जीवाच्या ये सोम्या आमच्या मगर बाबडीनो भक्तीन मी सांगवाटी दिल्ले तुमकां समीस अभिनंदन पडयता देवाची भरपूर आशीर्वाद मागता मध्य मुखांतर मी सज्जन बलिदान पडयतल्या समीस भक्ती कांक अभिनंदन देव बरें करूं आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा समीस तांक देव बरें करूं सगळीं सांगता मोगाळ पुता सवे अवघार मोरी आशीर्वादी वामका नमान बळोक जेजू आशीर्वादी रोजारी सैबिनी सगळी संगता भगीन कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या अनुस्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन समेस्तां देव बरें करूं हॅव ए गुड डे गॉड ब्लेस यू ऑल न्हू तुमकां समेस्तांक रोजर मायाची फिरगज तशेंच बडो जेजूचे पुंतळ अलंकार हांगा न्हू बाब मेलविनाचे प्रणाम फाटल्या वर्सां हांव ह्या पुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात शुक्राराचे बडो जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा ह्या मुखान जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बडो जेजून हांगासर केल्लें आसा ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता तशेंच जायतराची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या प्रकटणे वरवीं जायत्याची काळजामोना दादोशी केल्लीं आसात ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पडयता तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात देवाची बेसांवां आशिर्वादां नानारुपी तुमी जोडून घेतात तुमकां अभिनंदन ह्या पुंतळार जायती प्रगतीची कामां आसात त्या देखून आनीकय उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता ह्या पुंतळार जायती अभिवृद्धीची कामां जावन आसात तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता फुली फुलाची पकडी दिवन तुमी आदार दिया सांगात दिया ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी हांगा कळयता ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदारपणांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो फाटल्या वर्सांत जायत्या वर्सांत प्रत्येक पासून आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.